इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा ज्या स्थानिकांच्यो जमनी घेतलेल्यो तांकां एडिशनल कॉम्पेन्सेशन आमी दितले. फाल्यांच्या सोमार दीस संबंदीत जमीनवाल्यांक आमी 31 कोटी एडिशनल रक्कम म्हणजे पयलींच्या दराच्या तिप्पट हे आमी दितात. वेगळे वेगळे दर आसले, गांव 5 गांव ते साधारण 60 रुपया पासून 96 रुपया पर्यंत असले वेगळे वेगळे. त्यामुळे ते एक घेतला ताणें, त्यामुळे तिप्पट मेळटली. मोपाच्या बाबतीत लेटर ऑफ अवॉर्ड दिल्यानंतर 45 दिसां भितर कन्सेशन एग्रीमेंट सायन करूंक जाय आनी कन्सेशनर जो आसा ताणें 45 दिसां भितर परफॉर्मन्स सिक्युरिटी म्हणून 62 कोटी भरप आसा. ताणें एक कंपनी GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड म्हणून कंपनी रजिस्टर केल्या. वी हॅव प्लॅन्स टू सायन MOU ऑन 8th नोव्हेंबर. कार्तिक शुद्ध अष्टमी आसा, बरो मुहूर्त म्हणून म्हाका सांगता. आनी योगायोगान 8 नोव्हेंबराक म्हज्या सरकाराक 2 वर्सां पूर्ण जातात. अजून जावं ना, पूण सादारण म्हाका 14 तारीख दिल्ली, 14, 15, 16. 14 तारखेक ते परराष्ट्रांतसून येतले आनी परस्पर येता म्हणून सांगताले. पूण जे तांचे हे टूर ठरयता ती व्यक्ती आउट ऑफ स्टेशन आसा. 14 आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण टील दॅट टायम आमचो MOU वगैरे ह्यो गोश्टी आमी करतात. वी आर प्रोसिडींग अहेड. म्हाका महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्याचें पत्र आयलें आनी अशें बसुया म्हणून. ती तारीख काल आसली. म्हाका पत्र आयलें त्याच्यात मदीं एक दीस दवरून 3ऱ्या दिसाच हांवें रिप्लाय केलो की ड्यू टू माय प्रायर एंगेजमेंट्स इट इज नॉट पॉसिबल. त्यामुळे हांवें धोडकार आयलें किंवा हांव नेगार गेलो हो प्रश्न येना. आमच्या जनतेन समजून घेवचें. म्हाका ताणें पेपर जाळून म्हाका लिडर केलो हुबळीक बिबळीक म्हणून आयकाता हांव पेपरार बीन येता. परत हांव एक गजाल हांव सांगीन की हांव फुडल्याय बैठकीक जी आसतली तिका हांव बसतलों, पूण गोंयच्या इंट्रस्टाचेर कॉम्प्रमायज जावचो ना. देर वूड बी नो कॉम्प्रमायज एज रिगार्ड्स इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा इज कन्सर्न. इन बेसीन जो यूज ऑफ वॉटर आसा तो बेसिनात खंयच्याय राज्यान करपाक कांयच हरकत ना. महाराष्ट्र जे थंय येता बेसिनात जो भाग येता ताणें थंय वापर करचो, कर्नाटकान वापर करचो. बेसिना भायर व्हरपाक कायदोय अलाव करिना आनी ताका आमचो विरोध आसतलो. हीच भुमिका. बालरथाचो स्टाफ जो आसा तो गव्हर्मेंटान अपॉयंट केल्लो स्टाफ न्हय. तुमच्या गांवांतले भुरगे जे ह्या वेवसायान आसात, म्हणजे कोणूय टेम्पोवालो आसा समजा, कोण टॅक्सीवालो आसा, कोण रिक्षावालो आसा, जेका ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा, जो आपलो धंदो करता थंय, ताची सकाळची 1 वर सर्वीस तुमी वापरा, शाळा सुट्टाना वापरा. फूल टायम जॉब न्हय तो. सकाळचे 1 वर, दनपारचे 1 वर किंवा काही जाणांक 1.5 वर अशांक एकठांय करप आनी नाकेबंदी केल्ल्या करपाचो जो प्रयत्न काही युनियन लिडर्स करतात, दीस इज नॉट फेअर. कशी मेळटा तशी लिडरशिपी खातीर ह्यो गजाली ज्यो करप आसत म्हणजे दीस इज नॉट फेअर म्हाका दिसता. काही वांयगणे लिडर्स तयार जाल्यात आनी कारणा शिवाय उपद्रव निर्माण करतात. आपले सेजाचो विशय आयलो म्हणून सांगता हांव. तुम्ही विचार करात, 3.5 वर्सां, साधारण 3 वर्सां मायनिंग ठप्प आसा. आतां जस्ट जर सुरू जाता जाल्यार सुरू जाता आसतना अजून बाकीच्यांनी सुरूच करूंक ना. अशाच परत लिडराच्या हाका बळी पडून हय ना हे नाका ते नाका ते नाका, ती आमकां अमकोच लिडर जाय म्हणून तो युनियन लिडर. हांवें म्हटलें हे पळय, ह्यो पयल्यो 2-3 जाय जाल्यार हांव उलयतां. ना ही पयली. इलेक्शन 3-4 म्हयन्याचेर आसा, त्यामुळे जेंकां कोणाक स्वप्नां पडटात पळय तांकां हे असल्यो गजाली करूं शकतात ते, आनी तांकां दिसता हेचेर आमकां मतां पडटलीं म्हणून. तशें नासता तें.